प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज बुधवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 7वो विसवोर, वोड 15 ते 20 पर्यंत। मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्सेस 15 to 20। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। फटके प्रवाद्या विशीं चोत्रायन रावत। मेंढऱ्याचे रुपणे जेवन तुमच्याशी येतात, पूण भितरल्यान क्रूर लांड घेते। तांची फोडां पळयोवन तुमी तांकां ओळखून काडटल्या। कांट्याच्यो कोणे दाखो काडल्या जाय, आनी सोरांट्यांची कोणे आंजिरां काडलीशी आसा। तेच भाशेन बरें झाड बरी फोडां दिता, आनी वायट झाड वायट फोडां दिता। बऱ्या झाडाच्यान वायट फोडां दिवं नजो, न्हय म्हूण वायट झाडाच्यान बरी फोडां दिवं नजो। बरें फोड दिना तसलें झाड कातोतात आनी उज्यान उडयतात। देखून तांची फोडां पळयोवन तुमी तांकां ओळखून काडटले। प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी आतांच वाचलां, तातूंत जेजू एका झाडा आनी ताच्या फळां विशीं आमकां शिकोवन दिता। आनी जें तो 15 आनी 16 वोडीन म्हणटा तें पोत्तून आतां 20वी वोडीन पोत्तून म्हणटा। कितें म्हणटा जेजू? फटकिऱ्या प्रवाद्या विशीं चोत्रायन रावात। मेंढराच्या रुपान घेवन तांचे शीं येतात, पूण भितरल्यान क्रूर लाडले ते। तांची फळां पळोवन तुमी तांकां ओळखून काडटलेत। आनी 20वी वोडीन पोत्तून म्हणटा, देखून तांची फळां पळोवन तुमी तांकां ओळखून काडटले। तुमी तांकां ओळखून काडटले कशें? तांची फळां पळोवन। भाव भयणीनो, आमी जेन्ना ह्या संवसारांत जियेता, आमी सगळे आमच्या दोळ्यांनी पळयता, आमच्या कानांनी आयकता। आमकां जें दिसता तें आमी समजता की तें जावन आसा सत। पूण भाव भयणीनो, फकत एकूच सत जावन आसा, देवाचें उतर। म्हणटच जें आमी आयकता आमच्या कानान, जें आमच्या दोळ्यांनी आमी पळयता, जें आमकां आमच्या कुडीन दिसता, तें सत न्हय। पूण आमकां तें आमी ह्या संवसारांत जियेता म्हणून आमकां तें सत लागता। पूण भाव भयणीनो, फकत देवाचें उतर जावन आसा सत। पावलू रोमकारांक चीट बरयता तेन्ना तो कितें म्हणटा? तो म्हणटा, सगळे मनीस फटकिरे, पूण फकत देवाचें उतर सत। लेट गॉड्स वर्ड बी ट्रू एंड एवरी मॅन अ लायर। म्हणटच भाव भयणीनो, आमी जाणो जाल्यार की देवाचें उतर फकत सत म्हणून आयज जेजू कितें म्हणटा? फटकिऱ्या प्रवाद्या विशीं चोत्रायन रावात। फटकिऱ्या प्रवाद्या विशीं, फकत फटकिऱ्या प्रवाद्या, जो कोण शिकयता, देवाचें उतर शिकयता, तांचे विशीं चोत्रायन रावात। कित्याक काय म्हणटा? कित्याक भाव भयणीनो, जो कोण देवाच्या उतरा प्रमाणे शिकयना, आपणाच्याच मनान कितें आहा, ताका कितें दिसता, ताणें कितें तो कितें सजमता तें शिकयता, तें सत न्हय। आमी कितें करता? आमी मनशाचें पोजिशन पळयता, तो कितलो शिकला, तो कितलो जाणवाय, तो ताका कितें पोजिशन आहा, त्या प्रमाणे आमी ताका आयकता। पूण भाव भयणीनो, जेजू आयज आमकां सांगता, फटकिऱ्या प्रवाद्या विशीं चोत्रायन रावात। आनी भाव भयणीनो, आमकां फटकिऱ्या प्रवाद्या विशीं चोत्रायन रावपाक कित्याक गरज? कित्याक भाव भयणीनो, जें आमी उतर आयकता, तें उतर देवाच्या उतरा प्रमाणे ना जाल्यार आमी आतां आमच्या शासनान आमी निसंतन करतले। भाव भयणीनो, जो कोण जाणो की ताजो संबंद आपल्या देवाशी गोठ हा, आतां कितें जाता? तो आतां पवित्र आत्म्या उदेशीन देवाचें उतर आयकता, ताका देवाच्या उतराची सजमणी मेळटा। पवित्र आत्मो ताका देवाच्या उतराची सजमणी दिवन आतां तो तें उतर पाळटा। तो आतां एक पवित्र जिवीत जियेता। आनी जेन्ना भाव भयणीनो, देवाचें उतर आयकोन, तें सत आयकोन तो आतां उतर आपुणूच पाळटा, आतां भाव भयणीनो, तें पाळटा म्हणून ताच्यान दुसऱ्यांक सांगूंक जाता कशे भाशेन आमच्यान हें उतर करूंक जाता, कशे भाशेन आमच्यान हें उतर सत मानून एक जैतिवंत जिवीत जियोंक जाता, कशे भाशेन आमच्यान एक पवित्र जिवीत जियोंक जाता। आमी तें करूंक जावंक शकता
फकत पवित्र आत्म्याच्या आदारान. म्हणटच भाव भयणीनो, फटकिरे प्रवादी कितें करतात? फटकिरे प्रवादी देवाच्या उतरा प्रमाणे शिकयनात. ते आपल्या खंयच्या पुस्तकान वाचलां, तांकां कितें सांगलां, ताणें कितें आयकलां, हें सगळें आयकोन, हें कितें शिकोन ते आतां वेतात आनी दुसऱ्यांक शिकयतात आनी भाव भयणीनो लोकांचें निसंतण करतात. आयकोपाक बरें लागता. जें भाव भयणीनो आमी आयकता बरें लागपाक आमी आयकना, आमी स्वत कितें तें आयकोन आमचें जिवीत बदलून खरेपणी आमचो भावार्थ वाडोवन आमचो संबंद देवाशी गोड करूंक हें देवान आपलें उतर दिलां आनी आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिला. तर आयज भाव भयणीनो, आयज आमी चोत्रायन रावपाक एकदम गरजेचें. हो निमाणो काळ जावन आसा आनी जेजू आमकां सांगता फटकिऱ्या प्रवादी विशीं चोत्रायन रावात. जेजून आमकां सांगलां निमाण्या काळार खूब फटकिरे प्रवादी आनी संवसारान भोंवंक वेतले, ते लोकांक फटयतले, लोकांक दुसरी भाशेची शिकवण दितले. आपणाच्या मनान कितें आहा तें, ताणें कितें आयकलां तें, खंयच्या पुस्तकान वाचलां तें, कोणें तांकां शिकयलां तें सगल्यांक सांगतले. आनी भाव भयणीनो, जो कोण आपलो संबंद जेजूशी गोड करिना, तें पवित्र पुस्तक वाचून ताजेर नियाळ करिना, आतां जे कोण सांगता ताजेर तें आयकोन ते आतां फटवतले आनी भाव भयणीनो ताजेर निसंतण सासणाच्या सासणाक निसंतण जातलें. तर आयज भाव भयणीनो, खरीच भाशेन ह्या जेजूच्या उतराचेर आमी पोत्तून चोत्रायन रावया. फटकिऱ्या प्रवाद्या विशीं चोत्रायन रावया. मेंढऱ्याच्या रुपान घेवन तांचे शीं येतात, पूण भितरल्यान क्रूर लाडले ते. म्हणजे भाव भयणीनो, आमी जे दोळ्यांनी पळयता आमी म्हणटा हो बरो मनीस, हो जावन आसा एक भाग्यवंत मनीस, हो एकदम पवित्र मनीस, पूण भाव भयणीनो भितरल्यान लाडले ते, क्रूर लाडले ते. पूण खरेपणी आमी तांच्या फळां पळोवन, तांची फळां पळोवन आमी तांकां वळखतले. तर आयज खरीच भाशेन आमी फळां पळोवया. फळां ना जाल्यार आमी तांच्या कडसून पयस रावया. आमी फटोवपाक आमकां गरज ना, कित्याक हें आमचें सासणाचें सूख, हें आमी सासणाच्या सासणाक जेजू बरोबर रावपाक, हें फकत आमचे भितर आनी देवा भितर. हें कोणाची जबाबदारी ना, आमची जबाबदारी. तर आयज भाव भयणीनो, देवाच्या उतरान आमी रिगून रावया. देवाचें उतर सजमणी पवित्र आत्म्या उदेशी घेवया आनी तें उतर पाळून आमचो संबंद देवाशी गोड करून आमी आयजतान आमचें जिवीत जिवंक सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जाता म्हणून तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.